नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्याक येवकार. सद्याक गोंयांत एक आमच्या लोकसभा वेंचणुकेचो एक आवाज जाल्लो आसा आनी दुसरो आवाज जाला तो म्हणजे पोर्चुगीज नॅशनल्स आनीक तांचे हांगचे गोंयांतलें अस्तित्व हाजेर एक डिबेट जाल्ली आसा आनी तातूंत भितर आनी एक डिबेट जाल्या की गोंयचो एक मंत्री म्हणजे सरळ नांव घेवन सांगपाचें जाल्यार आलेक्स सिकेरा जो पर्यावरण मंत्री आसा तो पोर्तुगीज नॅशनल असो आरोप नुवेच्या पयलींच्या आमदार आनी पयलींचे मंत्री मिकी पाशेको हांणी केल्लो आसा. आनीक आज त्याच हाजेर उलोवपाक मिकी बाबा आमचे बरोबर आसा. मिकी येवकार तुका एक सांग हो इश्यू कितें आनी कित्याक लागून आनी सी हांवें 27 तारखेर डिसेंबराचे 2023 हांवें कंप्लेन केल्लो पासपोर्ट ऑफिसराक. आनी पासपोर्ट ते म्हाजें कंप्लेन वेरी सिंपल कित्याक तेंचो जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हो सर्क्युलर भायर सरलो 2022 आनी कांय जाण आमचे जे गोंयचे नागरीक आहा तेंचे जे बर्थ रजिस्टर आहा लिस्बन और ट्रान्स्क्रायब केलेले आहा त्या नंतर ते कोण आमचे इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करूंक वयता तितल्यांचे तेणी रिवोक केल्या. आनीक सो इदर दे आर नॉट हियर नॉट देर. ओके ओके नाव कितें नॉर्मल प्रोसेस कितें आसता जरी तर दॅट बर्थ रजिस्टर कॅनॉट बी टू प्लेसीस. दोन तर कंट्रीनी बर्थ रजिस्टर आहा जाल्यार इट्स एज गूड एज ड्युअल सिटीजन जालो वीच इज नॉट नाव. आतां इंडियेक तशें ड्युअल सिटीजनशीप ना दिवना. सो ज्या मनशांनी आतां तरी कोणूय आपली बर्थ रजिस्टर करता वा ट्रान्स्क्रायब करता लिस्बनू जाल्यार ताजो एक मतलब आसता आनी मतलबान केला करता बाबा आपले भुरग्यांक कितें बरें जावचें वा भुरग्यांचें कितें करचें अशें म्हणजे चिंतून करप न्ही तें. आतां आलेक्स सिक्वेरा आतां एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेणें 2001 ट्रान्स्क्रायब केली लिस्बन. आतां आमी जाणा आशिल्ले पण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल द पेपर्स. देन आय हॅड कंप्लेन एंड देन आय केम टू नो दॅट येस तेजी बर्थ रजिस्टर थंयसर आहा तेजी मॅरेज रजिस्टर थंयसर आहा तेणे अफिडेविट्स फायल केले ते आहा. सो इन 2023 27 डिसेंबर हांवें पासपोर्ट ऑफिसराक कंप्लेन केलें तुमी इतल्या आमच्या गोंयकारांची तुमी पासपोर्ट रिवोक केल्या तेजी करची म्हणून. इट्स नॉट जस्ट एलिगेशन. हांवें एक डॉक्युमेंट लायलो तेजे आसेंत तेन्ना सिमेंत लायले आनीक कंप्लेन केलें. सो पासपोर्ट ऑफिसरान ही नेवर इवन रिप्लाय टू मी. ओके सो आतां रिप्लाय करना म्हणटच हांवें कितें समजचें ही टूक मी फॉर ग्रांटेड घेवन ना. हांवें कांय एडवोकेटा कडल्यान म्हायती काडली. नाव यू हॅव टू हॅव अ जेन्युइन डॉक्युमेंट एंड जेन्युइन डॉक्युमेंट इज कॉल्ड ह्यूग कन्वेन्शन डॉक्युमेंट वीच कॅन बी युटिलायज हे कंट्रीनसून ते कंट्रीन युटिलायज करता ते तशें. ओके सो इन मार्चाचे 24 तारखेर ना 14 तारखेर मार्चाचे 2024 म्हाका ते ह्यूज कन्वेन्शन डॉक्युमेंट मेळ्ळे. हाडले हांवें पोर्तुगालासून फ्रॉम पोर्तुगाल लिस्बन सर. लिस्बन आसा बेस्ट कॉपी न्हू ओरिजिनल एम्ब्रोल्ड सील बी आहा तेंचेर. ओके सो ते डॉक्युमेंटा बरोबर हांवें ते अफिडेविट फायल केलें ते हाडलें तेजें तेजो मॅरेज ट्रान्स्फर मॅरेज रजिस्टर देर हय मॅरेज रजिस्टर केलें ते हाडली आनीक तेजे बर्थ रजिस्टर केलें तेय हाडली. सो दॅट इज नॉट ओन्ली द मॅरेज रजिस्टर केल्या ती आनी बर्थ रजिस्टर केल्या ती आनीक एफिडेविट न्हू पूण तेज्या सांगाताक ते तुका नोटीस हें करता एक हें दिता डॉक्युमेंट. डॉक्युमेंट हे सर्टिफाय केलेले डॉक्युमेंट म्हणून ओके अफिडेविट दिता तेजे बरोबर लावन दिता आनी ते सगळे 5 डॉक्युमेंट सगळे डॉक्युमेंटाक एम्ब्रोड सील्ड आहा. ओके सो हांवें मागीर तेजें अफिडेविट काडलें तेजें
2022 लेटस्ट फायल केलेले ते इलेक्शन टायमार सी एज अ Portuguese citizen he cannot buy a agricultural land. Okay, now if you see the amount of land, agricultural land he bought, okay, in this years, okay, so it is against the law. Okay. And therefore I filed a petition in the High Court. High Court, which is I made a party Goa government, passport officer, and central government as well. So I asked for urgent circulation. Since passport involved, passport office involved, Goa government involved, central government involved. Therefore, they took for us regular circulation. मी की तुझ्या केसी कडेन मागीर येवया पूण पयलीं एक हें की हो फाटी तुवें अशीच एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी एक व्हिडिओ सर्क्युलेट करून हो इश्यू मुखार काडिल्लो आनी तेन्ना कांय प्रेसांनी डायरेक्ट आलेक्स सिकराक विचारलें की तुजेर अशें अशें एलिगेशन्स आसा सो ताणें सामको हें जालो की म्हजे कडेन हे आमचे पोर्चुगीज पासपोर्ट आसल्यार दाखयात म्हणून सो सामको वेहिमेंटली डिनाय केलें ताणें दॅट ही इज नॉट See, you got to understand. I also had seen that he was very upset, kind of. That notion of his itself shows that he is not happy. But overall, you see, from that time to today, I never talk about his passport, Portuguese passport. See, now Portuguese passport question doesn't arise here. Because passport, all I know, the passport is a traveling document. I am माझे कंप्लेन पासून कितें म्हणटा माझे कंप्लेन म्हणटा तेजी इंडियन पासपोर्ट आहा ती रिवोक करा म्हणून हांव पोर्तुगीज पासपोर्टचेर उलयना हांव म्हणटा तो पोर्तुगीज ओके द पासपोर्ट इज नॉट आयडेंटिफायंग ही इज अ सिटीजनशीप द मिनट म्हाका कडेन तो डॉक्युमेंट आहा तो द मिनट तुमी तुजे बर्थ रजिस्टर थिंगा केली ती कंट्री एक्सेप्ट करता and that he is a citizen of Portugal. Okay. आता तो हांगासर आहा गोंया आहा. See, now government of India already after so many cases, the people have gone to the court asking for a OCI. Yeah. Okay. And that stand is very clear. Okay. Those who are passport revoked, they should given a OCI. माझी म्हणणी तीच आहा त्या OCI दिया म्हणून. हांवें डिमांड केला पासपोर्ट ऑफिसरान ताका आपयचो आतां आनी तेजी पासपोर्ट रिवोक करची आनी तेणें मंत्री आहा तो रिजायन जावचो आनीक आमदार आहा तो MLA आनी MLA ऑल्सो सी इट इज ऑब्वियस न्हू म्हाजे सी इट इज नॉट एलिगेशन जस्ट बिकॉज आय सेड सो इट इज डॉक्युमेंट एविडेंट इज देर which I filed before the Bombay High Court. So I am talking on evidence. I am not talking just like that. तुका तुझी केस जेन्ना हायकोर्टाक आयली देन कोर्ट हॅज सजेस्टेड यू कॅन ऑल्सो मिन्स इफ यू हॅव एन अर्जन्सी देन यू कॅन फायल इट बिफोर द डिस्क्वॉलिफिकेशन सो आर यू गोईंग टू डू दॅट सी तुमी जाणा डिस्क्वॉलिफिकेशन ही लोणेक पडपाची खबर त्यो I can't be a stupid. It's better to be stupid than fool, no? Yeah. So I can't be stupid. So हांव हाय कोर्टान कितें केलां तशें हांव बिफोर स्पीकर आनी इलेक्शन कमिशनर बरें खंयचो लागलो नाव दस नॉट अ टायम टू गो टू इलेक्शन कमिशन and before the speaker. Here case is very clear. It is about the passport. Yeah. Okay. It is about the passport. I am asking like कॉमन मॅनाक ते पासपोर्ट रिवोक केला तेजें तशें करा तूं म्हाका सांग फॉरेन नॅशनल हाव ही कॅन बी मिनिस्टर इन गोवा गव्हर्मेंट ऑर हू कॅन बी ऑफिस इन इंडियन लॉ मेकर्स ऑफिस मी की तुका तुवें केस फायल केल्यास हे बोवाळ सुरू केला ऑलमोस्ट टायमींग तुका मातसो हें दिसना इलेक्शन आयिल्लें आसतना एक जालें सेकंडीक आलेक्स सिकर काँग्रेसीक आशिल्ले BJPक गेला आनीक थंय मिनिस्टर जाला हो टायमींग आनीक तुजी केस टायमींग घालपाची केस It's a coincidence, no? Okay. It is not because election was there when everybody knows that election cannot be postponed or we cannot prepone. No, election was there. So I started process in December 2023. So by the time to get the Hague Convention document, it took time. It is not. It is a process.
No. And in the process, I got the document. Yeah. I have to engage the best of best lawyer. Yeah. I have to engage one a lawyer on record, advocate on record. Yeah. And of course, I will get the best of best constitutional lawyers. Okay. I'll already engaged for argument. ना हांव कित्याक लागून विचारलो जाण तुवें विचारपा कारण कितें मिकी म्हणटा आफ्टर आमचे असेंब्ली इलेक्शन वेंट इन हायबरनेशन म्हणटा तसो आमकां मिकी म्हणटा दिसनाशिल्लो आमकां दिसनाशिल्लो हेका तूं पयलीं व्हिडियो काडटालो तो दिसनाशिल्लो प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो तो दिसनाशिल्लो एक दोन घेतल्या तुवें पूण आतां तूं परत पॉलिटिक्साक सामको इतलो एक्टीव जाला ना पॉलिटिक्स 3 वर्सां मुखार आहा न्हू 2027 न्हू Yeah. आतां म्हणटा हो भायर उडयलो जाल्यार आमी केल्या म्हणटा इट इज ऑब्वियस न्हू भायर पडलो म्हणटा मागीर बाय इलेक्शन जातलें मागीर पळोवपाचें पूण सी वन शूड हॅव guts to do things get in place so I did by process I took my time energy getting the right document. You can't say allegation. It's not allegation. It is a document there. Yeah. A government document, a certified document given by the country, Portuguese country. And so you can't deny, You can't. Now government have to decide. The passport officers have to decide. मिकी आलेख सिकराचेर इतले बेजार कित्याक लागले कोणाचेर आलेख सिकराचेर आलेख सिकराचेर हांव बेजार दिगंबरा कामताचेरूय हांव आलेख सिकराचेर बेजार न्हू हांव दिगंबराचेरूय बेजार आहा Okay. सी म्हाज्या लायफाची वाट कोणें लायली म्हाज्या लायफाची वाट दिगंबरान लायली मरे आनी आलेख सिकरान सी हांव आयज चिंतता इन दॅट नाद्या प्रकरणाक ही केस खंय आहा आतां तुमी म्हाका सांगा कोण तो दिगंबर कामतान असेंब्लीन स्टेटमेंट केलेलो ही इज हॅविंग क्लिंचिंग एविडन्स म्हणून म्हाजेर कसलो एविडन्स जालें आनी कितें जालें केस सीस 15 2015 सीसांबरी केली केस कितें जालें तूं म्हाका ताच्या नंतर तेजेर म्हाका मागीर ईडी लायली म्हाका CBI लायली म्हाजे गाडी 2010 म्हाका केसी लायले सगळ्यो हांव झुजलो मरे म्हाका कोणें हेल्प केलो म्हाका कोणें पॉलिटिकल पार्टीन हेल्प केलो ना हे करपाक आलेख सिकराचो हात आहा हय जालें ओके आलेख सिकरान आपले क्लाउड यूज केले तेन्ना एडवर्ड फालेर आशिल्लो डबल इंजीन गव्हर्मेंट न्हू तो आतां हे म्हणटा हे आतां आयल्या डबल इंजीन तेन्नाय डबल इंजीन आसलो काँग्रेस हिंगासर आनी काँग्रेस थंयसर सो म्हाका रेड्यो मारल्यो कोणें मारल्यो टेल मी म्हाका CBI लायली कोणें लायली CBI लायतना हांव कसो कितें कॉमन मनीस आशिल्लो हांव गोवा गव्हर्मेंटाक म्हाका सांगना मिनिस्टर आशिल्लो हय म्हाका दिवंक ना नाद्याच्या प्रकरणाक लागून म्हाका हेणें दिवंक ना कोणें मुख्यमंत्री तेन्ना हो चोर आसलो मायनींग चोर आशिल्लो दिगंबर कामत तो चोर आसूंक ना ह्या चोरान सांगूंक ना हावजान आपल्या कडेन क्लिंचिंग एविडन्स आहा म्हणून हांवें ताका हावजान चॅलेंज केलेलें म्हणून तूं हांव रिजायन जावन वयता दाखय क्लिंचिंग एविडन्स दाखय म्हणना तूं स्टेप डावन जावं म्हणून न्हू तेज्या नंतर हांव रिजायन जालो मरे MLA पण रिजायन जालो आनी 2012 हे 2007 सावन 2012 हेणी 5 वर्सां सरकार चलयलो ओके 5 वर्सां सरकार चलयलो आनीक 23 जाण आशिल्ले त्या टायमार हांव रिजायन जालो आनीक 23 आशिल्ले ते सिंगल डिजीट जालो नवूच येयले मरे सो कित्याक येयले नव पीपल वॉन्टेड टू चेंज ओके पीपल डोंट वॉन्टेड टू दीस रॉबर्स करप्ट हे करप्ट नाका आशिल्ले देखून तो टायम चेंज जालो तेन्ना आमी मागीर BJPक हांवें घरा धाडले ओके आमी मंत्री जाले तो एक दीस पयली BJP कारण दुसरे दीस सोडून परत आयलो दुसरे दिसार आजू कोण नाजाल्यार कोण देंवताले कोणें नाशिल्ले न्हू आमी तसलें डॅरिंग केलां कोणें करूंक ना अजून असलो रिकॉर्ड कोणें केलें केन्ना करपाक शक्य ना BJP दुसरे दीस भायर कोणाकूच शक्य ना करपाक कोणाकूय करून दाखय आमकां मिकीन केलो तसलें पॉलिटिक्स कित्याक लागून मिनिस्ट्री मेळट म्हण काय हाका लागून मिनिस्ट्री कशी मिनिस्ट्री मेळटली काँग्रेसी भितर आयल्या तेन्ना मिनिस्ट्री म्हाका काँग्रेसान म्हाका सर दिता म्हणलेलो त्या टायमार काँग्रेसान म्हाका सर दिता म्हणलेलो हांव जाणा सर मेळना म्हणून पूण म्हाका दिसलें खूब तरी मेळटलें म्हणून न्हू मागीर खूब कितें दिलें एक एग्रीकल्चर आनी एनिमल हजबंड्री म्हाका पोर्टफोलियो दिलो आनी 45 डेज तसो दवरलो तें बरें आहा तेंचे ते चेंज केन्ना जातलें हांव नको
काँग्रेस केन्ना चेंज जातले तें हांव सांगून नको पण जाल्या पुरो पूण चेंज सारकें ओके सो तेच्या नंतर आमी 2 फावट निवडून येयले 2007 ओके परत निवडून येयले सरकार केलो काँग्रेसाचो ती आतां आमी जालें काबार आतां आमी 2014तले उलयता 14 आमी सपोर्ट केलो BJPक 14 सावन आयज 24 वर्सां आमी 10 वर्सां आमी BJPन पयले आतां तें सांगलां तुका म्हज्या जिवितान बदली कांय जावंक ना जाल्यार बारीक समाजाच्या बदल लायफान कितें बदली जालें सो आतां मिकी आयला दॅट तुजेर मिकीचेर अन्याय जालो म्हण आयला काय लोकांचेर अन्याय जालो म्हण आयला म्हाजेर अन्याय जाला तो म्हाका दिसता म्हणटो म्हाका हांव सोदता लोकांकूय अन्याय जालेलो आहा न्हू लोकांकूय अन्याय जालेलो न्हू आनी अन्याय जालो म्हणटकून आयज लोक सगळो दुसरे पक्ष एकठांय जाल्या हांव म्हणटा खंयच्याय पक्षान ना हय हांव म्हणटा खंयच्याय पक्षान ना पूण म्हजे बरे मागपी म्हजे एक मनान धर मिकी मंत्री आशिल्लो आमदार आशिल्लो मिकी बाणावलेच्या मतदार आशिल्लो म्हण बाणावलेच्या लोकांक हांवें बरें करूंक ना हांवें सोबत घयांभर बरें केलेलें हांव दिगंबरा भाशेन मडगांव घेवन रावना आख्खे गोंयाभर म्हाका लोक न्हू नॉर्था गोंयची म्हज्या पांयाचे उमेद घेता तेणी म्हाका केन्ना पळोवंक ना पासून पत्रार पळयला टीव्हीर पळयला म्हाजो बरें मागपी जायतो लोक आहा समजले तुमी न्हू पूण बरें मागतले बरें आमी बरें कितें केलेलें म्हूण लोक आमचेर विस्वास धरता पूण तुमी आतां हेंच सोदपाक जाय हांव हें चिंतून येयला आतां ऑपोजिशन सगळें म्हणटा बाबा आतां सरकार आहा तो सगळ्यांक ऑपोजिशनाक भितर घालता कोण करप्शन आहा स्कॅमर आहा तें सगळ्यांक भितर घालता पळय हें ज्युडिशरी कडेन आहा कोणाचेर विस्वास ना जाल्यार तेजेर तरी आमी विस्वास धरपाचो करप्शनान आहा स्कॅमान ना तें ज्युडिशरी पळोवन गेले तितले पूण हांव समजता जेन्ना 10 वर्सां हे रायट चलयता कोणाकूय तरी करप्शन आशिल्लो कोण मर्डरर आशिल्लो कोणाक भितर घातलो कोणाक हे स्कॅमान आशिल्लो तो भितर घातले हांव समजता करप्शन BJPन 40% काबार केलें म्हणून हांव समजता आतां हांव कितें मागता इंडिया येयले जाल्यार इंडिया ब्लॉक येयले जाल्यार हांव तेच मागता उरले ते 60% ओके तुम्ही जर आतां कोण चोर आहा आनी कोण करप्शन आहा ते उरलेले आहा 60% तुमी भितर घाला इंडियाचें करप्शन फ्री जालें काबार जालें सो आतां तूं हाका सपोर्ट करता कॅप्टनाक बाबाशान सपोर्ट करता आनीक दुसरे वडच्यान अलेक्स सिकेरा BJPक सपोर्ट करता सो आतां नुव्या भितर सपोज टू बी काँग्रेस मिन्स BJPच्या अगेन्स्ट बसली आसतना थंय कितें तुका हें दिसता वॉट युअर हाव मच लीड कॅन काँग्रेस गेट दे सी काँग्रेस लीड म्हणटा पळय आमी आतां आमचे बरेपण मागपी लोक आहा हांव दुसऱ्याचे उलयना हांव जाणा आमच्यान पयले आमदार कोण आशिल्ले आनी म्हज्या आतां कोण आहा आनी तेज्या पयले आमी आशिल्ले आमदार ओके तितून नंतर आतां 5-7.5 वर्सां आमी पूण आय एम इन टच विथ द पीपल ओके आय एम ऑलवेज टच विथ द पीपल म्हाका ते सदांचेच एक रावंड मारपाचे म्हयन्याक एक रावंड मारपाचे सगळ्या गांवांनी मारता म्हाजे सदांचेच आसा आतां कोण सपोर्ट करता ना कोण सपोर्ट करता लोक कशें धरता कोणाचेर दुबाव धरता कितें धरता आय एम नॉट अ डिफेक्टर आय एम नॉट अ डिफेक्टर आय एम क्लीनली कम टू सपोर्ट कॅप्टन विरेतो ओके बिकॉज अदो parties also got together. आमी आतां पळय आमचो गोवा फॉर्डर येयल्या मागीर ऑफकोर्स तृणमूल काँग्रेस आहा आनी दुसरे पक्ष आहा हांव म्हणटा खंयच्या पक्षाचे न्हू म्हाजो लोक म्हाका सांगूंक लागलो मी की पॉलिटिकल सुसायड आतां सगळें तुमी कशें एका विरोधाक सपोर्ट करा ओके सो म्हाजो तो लोक म्हाका सांगता ओके म्हाका तो दुसरो डॉट नाका न्हू म्हाका दुसरो डॉट नाका आतां तेका डॉट कोणाक आहा तुमकां खबर आहा आमी सोडून पक्ष सोडून घेवंक ना आमी हायकोर्टान हिंगा सुप्रीम कोर्टाचो एफिडेवीट फायल करूंक ना ओके समजले तुमी आमी सपोर्ट करता आमी कारतांसान सपोर्ट करता आमी गांवचे घरचें बरें जावचें वाड्याचें बरें जावचें गांवचें बरें जावचें गोंयचें बरें जावचें आनी देशाचें बरें जावचें म्हणून आमी फुडें चल्ल्या So this is the last question तुका is this a political comeback for Mickey? मिकी पॉलिटिकल आमी पॉलिटिकल आहात न्हू बाबा आमी पॉलिटिकल आहात आमी म्हजो वावर चालूच आहा
आमी आमचो धंदो हांगा सुद्दां ना आमचो तो धंदो काबार केला आमकां धंदो काबार केलो आमकां आमगे म्हाजे ऑफिसां लुक्झमबर्ग सील मारली अमेरिक सील मारली घर बंद सील केलेली आहा आमचे आतां 14 वर्सां जालीं तूं म्हाका सांग 14 वर्सां जालीं सील केल्या म्हाजी गाडी सगळें सील केलेलें म्हाका खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीनी सपोर्ट केलो म्हाका कोणें सपोर्ट केलो आनी हांवें हेज्या पयलो सपोर्ट केलो सगळ्या पक्षांक सपोर्ट करून पयलो म्हाज्या दुखाच्या वेळार म्हाका कोण रावलो म्हाजी फामील रावली ना म्हाज्या सांगाताक दूख हांवें काडलां आनी थोडे हँडफूल मनीस आहा म्हाज्या सांगाताक रावले म्हाज्या वास वेळार बऱ्या वेळार सगळे आशिल्ले पूण वास वेळार थोडेशे मनीस म्हाज्या सांगाताक रावले हांव तेंचेर उपकारी आमी पॉलिटिकान आहा आमी शाती फुलोवन सांगूंक जाता बाबा मिकी पाशिकाचे पॉलिटिकन आहा म्हणून पॉलिटिकान परत येवचो म्हणून म्हाजेर करप्शन केसी ना आय एम नॉट अ करप्ट हांवें 15 वर्सां आमदार म्हणून काडलां 4 फावटी मंत्री जालां हांव म्हाजी एक फायल केन्ना ACBCक वचोंक ना बाबा कसले इक्वाली करूंक आमी डिफेक्टर न्हू आमी डिफेक्ट जावं ना समजलो आमी डिफेक्ट जावं ना ते हें कोणाक कोणाक तें कोण डिफेक्टर आहा पॉलिटिकल सुसायड केलेली आहा लोकांची वोटां मागून इन्या तिन्या धांवले आमी धांवना आमी पयशांचें तोंड पळोवंक ना आमकांय दिसता बाबा आमचें करचें म्हणून म्हाकाय तशें आहा पूण आमी करूंक ना न्हू आमी करून पयलेच येवंक ना सो हे आशिल्ले मिकीचे एक हे म्हणटा हांव मिकीक म्हाका दिसता एक 30 वर्सां वळखता मिकीचो एक हे की मिकी तोंडार सांगता आनीक हांव सदांच म्हणटा साश्टीकार जे कोण आसात हे ते तांचे तोंड काळजाक एक तोंडाक एक असलें कांय नासता कितें आयलें तें सांगलें दॅट इज फेर इनफ अशें हे आसता सो दीस इज ते मिकी म्हणटा तसोच मिकी इतले तरी केसी आयल्यो येन्ना म्हळ्यार आनी कोणी आसलें ते काबार जावपाचो पूण मिकी अजुनूय तितलो टफ जावन रावला सो आय थिंक दॅट आय कॅन गिव यू क्रेडीट फॉर यू फॉर दॅट थँक्यू या सो ह्याच हाजेर आमी हें करतना आनी मिकीन म्हणटा तशें मिकी आतां इज गेटींग रेडी टू फॉर नेक्स्ट आमी कितें जाल्यार गोंयांत कितें जाल्यार बरें केलां कोणाचे वास केन्ना चिवूंक ना ह्या लोकांची मागणी आहा म्हाज्या सांगाताक आयज ते म्हाका स्त्रेंथ दिलेलें आहा ते म्हाजें स्त्रेंथ न्हू ह्या लोकांचें स्त्रेंथ मिकी पाशिकान कितें जाल्यार बरें केलां कोणाकूय बरें केलां सदांच झुजला बरे गोश्टीक झुजला आनी हेका लागून हें स्त्रेंथ म्हाका मेळ्ळो त्या लोकांचें आनी म्हाजो कुटूंब आहा तो म्हाज्या सांगाताक रावलो सो तुका असोच लोकांचो आनी तुजें बरें म्हाका सांगत मेळूं इतलेंच मागता आनीक आमचे सगळे जे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं म्हणटा पळयत रावात थँक्यू